चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उरपी उरीत येवकार. आयच्या ह्या खासा कार्यावळीक आमच्या मदें 3 मालगडे कलाकार आसात जाणी पालकाक एक वेगळे पद्दतीन खाण मारला. हो पालक ताणें उखलून दवरला आनी आपल्या आवाजांतल्यान लोकांक खुशाल करपाचो ताणें सदांच प्रयत्न केला. तांचे लागीं आमी थोडी भासाभास करून तांचे विचार हांव तुमच्या मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. चल तर. पोलीस वातेर मायकल बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. तेच भाशेन तांचो सांगाती जेफरीन आनीक झेवियर हाणें वेगळे कांतारां लोकांचे शेवटून लोकांची काळजां जिखून घेतल्यान. फकत डिसेंटूच कांतारां न्हय पूण विनोदी कॉमेडी कांतारां ताणें लोकां मुखार सादर केल्यान आनी आयज मेरेन ताणें आपलें एक वेगळें अस्तित्व दवरपाचो प्रयत्न केला. तर मायकल बाब, ह्या कांतारांक ह्या पालकाचेर न्हेसोंक तुजी केन्ना सुरवात जाली? 1975-76 हांव पालकार चडलो आनी म्हजो इश्ट झेवियर आनी विल्सन म्हणटा पळय ते म्हाका मेळोन हांव तेन्ना कुडान रावतालो. सो तांणी म्हजेशी येवन तांकां कळयलें हांव बरो एक कांतोरिस्ट म्हणून आनी तिणी म्हाका वेंग मारून आमी एक त्रियो घडलो जाचें नांव आमी दिलें विल्मिक्स म्हणून. सो त्या उपरांत तो जायत्या वर्सां चल्लो. 1983 तान मागीर मातशें हे आमी दोशीन जाले. सो मागीर जेफरीन आमचो आनी झेवियर दोगूय म्हजेशी येयले आनी म्हणूंक लागले आमी दुसरो त्रियो घडुया आनी म्हणलें बरें ओके. सो झिमिक्स ट्रियो आमी नवो घडून हाडलो, मायकल, झेवियर एंड जेफरीन. एंड सो त्या 1986 वर्सांतान आमी आयज पासून पालकाचेर आहा. सो मायकल बाब, ही जाली ट्रियोची खबर, पूण तुज्या भुरगेपणांत तूं कांतारां म्हणून केन्ना सुरवात केली? हांव कांतारां म्हणपाक 10 वर्सांचो आसतना म्हजो पायस तियात्रिस्ट आसलो आनी 10 वर्सां आसतना हांव कांतारां करूंक इगोर्जे मिसाक वयतालो. इगोर्जे मिस्त्री आमकां शिकयतालो सोल्फां बाल्फां म्हणटकूच थोडें म्युजीकूय म्हाका म्हज्या मनान आहलें. सो 10 वर्सांतान तूं 10-15 वर्सांतान तियात्रांनी नाचतालो हांव बिट्टोणा ब्रिटोना. आनी मागीर त्या उपरांत मागीर इस्कॉलान म्हाका बॉम्बे धाडलो तेणी आनी बॉम्बेतान हांवें सेंट फ्रांसीस DSCC हाय स्कूल एंड ऑर्फनेज माउंट पैंसूर बोरिवली थंयसर हांव स्टडी करतालो. सो थंयसर हांवें म्हजें शिकप केलें आनी थंयसर इस्कॉलाच्या बँडानूय म्हाका भरती केलो. आनी आमचो म्युजीक डायरेक्टर फ्रँक फेर्नांद तो तेन्ना थंयसर रावतालो बोरिवली. सो ताणें आमकां हें बाल्तजार फेर्नांदीस म्हणून आमचो शिकयतालो इस्कॉलान त्या आनी ताच्या आसऱ्या खाल आमी सगळे इन्स्ट्रुमेंट शिकोवंक पावले. आनी हांव आल्तो सॅक्स वाजयतालो आनी म्हज्या फाटले बरोबर आनीक दुसरे आहले दुसरे जाण आबदोन म्हणून एकलो आहलो जो तेन्नर सॅक्स वाजयतालो आनी हेर दुसरे जायते जाण आसले तांची नांवां म्हाका आतां जबरशीं येयना
पूण तांणी म्हाका तेंका वटेन आमी इस्कॉलाच्या बँडान आसले. पूण तुवें तुजें पायचें नांव सांगूंक ना. म्हज्या पायचें नांव जावन आसा नासिमेंत मार्टिन्स. तो चड फामाद बिट्टोणच्या गांवांत. आदल्या तेंपार म्हणटात ते पोमोर्फा, ब्रिटोना आनी रिबांदर हे तिगांयकूय पडन आसलें तेन्ना आनी एकामेकाक झुपाटे दिताले आनी आमचो पाय रोखडोच झुपाटीक म्हणजे पोमोर्फा तियात्र जालो. ह्या वयल्यान बिट्टोणा तियात्र सुरू रोखडोच आनी खूब कांतारां म्हणजे ही झुपाट्यो एकामेकाक त्या तेंपार. सो अशें करून ते तियात्र कोत्ताले बिट्टोणा. झेफरीन बाब, तुमकां तुमचो नवो सांगाती मेवल्या उपरांत परत एक फावट तुमी तिगांयनी एकठांय जावन परत ट्रिओ घडलो. तर पयलेंच जें कांतार तुमी म्हटलें ताचो तुका उगडास आसतलो? हय, डार्लिंग म्हूण फटयलें ताचो उगडास आसा म्हाका. तें आमी पयलें म्हटलेलें स्टेजीर प्रेम कुमाराचे स्टेजीर तियात्रांत. हय, त्या दिसा आमी म्हजी कॅसेटीची उक्तावणी जालेली आनी ते दिसा आमी तिगांयनी एक कांतार म्हटलेलें. खरेंच इतलो तेंप बरोबर रावप हें तितलें सोंपें न्हय. जायते त्रास पडले आसतले. तर झेवियर बाब, ह्या ग्रुपांतल्यान तूं कितलो खुशाल आसा? हांव एकदम खुशाल आहा. कित्याक आमी इतले आजून फूट पडोंक ना. आमचे हितून स्ट्रॉंग आहात. लोकांक मानतात तसलीं आमी कांतारां म्हटल्यान. आनीक लोक आमकां हांव आतां रिटायर्ड जावंक सोदता म्हळ्यार तरी आसतना लोक म्हणटा नाका तुमी जाय. म्हाजो आतां तावो आहा म्हळ्यार बॉडी दिना म्हाका, सांगात दिना. दॅट इज द थिंग. आनी म्हाजें सुरवात म्हणजे हांव पयलो इंग्लीश प्लेयांत स्टार्ट जाल्लो शेक्सपियर्स आनी तितून हांवें एबर्टाची काम केलें. एबर्ट म्हणजे 70 years ओल्ड आनी हांव आसलो 13 years तेन्ना. आनी लोक सगळो पळोवंक गेलो स्टेजीचेर येदो केदो मनीस हो कितले वर्सांचो. मागीर तेमकां ते सरप्रायज जाले अशें जावन. मागीर थिंयसर येवन हांवें म्हणलें आमची कोंकणीक आमी साथ दितलो. इंग्लीश कित्याक जाय आमकां. हांव गोंया मागीर आमचे सगळे तियात्र स्टार्ट केले. हांव 10 वर्सांचो स्टेजीचेर चडलोलो. 10 वर्सांचो आसता. मागीर ते आतां स्टेजीचेर चडोवन आमकां आमचे गांवबाव सगळे विल्सन आहा ते आमी कुळान मेवले. पयलो एक आमी ट्रिओ केलो, तेजें नांव आसूंक ना. तोच आमच्या कुळांतले तो दोगूय माजरेलो आनी हांव एकलो झेवियर. आमी बरीं कांतारां म्हणलीं. लोकांक म्हळ्यार ताका सिरीज जाली गाल्फान आनी तो गाल्फान गेलो. तेन्ना आमी चिंतलें दुसरो ट्रिओ. हांवें मायकलाक घेतलो. जाणा मायकल बरो कांतोरीस न्हू, ताका घेतलो आनी आमी बरो ट्रिओ घडलो. आनी ताका हांवें नांव दिलें विल मिक्स ट्रिओ म्हणून. आनी तशेंच झिमिक्स ट्रिओय म्हजें हांवेंच दिलेलें. दोनूय नांवां हांवें घातलीं. आतां तें विल मिक्स ट्रिओ गेलो म्हणटच आमी आमचो झिमिक्स ट्रिओ खंय जाल्यार दवरले. आमी सोडूंक ना, पडोंक ना खाला, दवरले. आमी उबे रावले आनी लोकांक आजून मानतात आमी. लोक म्हणटा शाबासकी दितात आमकां. खरें म्हटल्यार ती इंग्लीश प्लेयांतलो शेक्सपियरांतल्या प्लेयांतलो एबर्ट जो आयज तुका फीट आसलो. वय सारकें तेतून सारकें. तर झेफरीन बाब, जायते तोकोस तूं घेता ही कांतारां रोसपाक आनीक सांगातान ताची तयारी करूंक, बरी प्रॅक्टीस करूंक आनी लोकां मुखार हाडूंक जायतो तोकोस ताचेर. हय, एक कांतार घडोवप म्हणजे पयलें तुका जायतें चिंतचें पडटा. खंयचो सब्जेक्ट घेवं, कसले सब्जेक्टाक, आनी तो सब्जेक्ट मेळलो की ना ट्यून कसो घालतलो तो. हें करून देवान एक मनशाक आर्ट दिल्या ती. तेन्ना देवान दिलेली आर्ट न्हू तुका सगळें सोंपें जाता. म्हाका जाल्यार चड आगोड लागोंक ना कांतारां घडोवंक. वय पयलीं हांव स्टार्टींग कोत्ताना तेन्ना हांव ट्यून पिक्चरांतलीं, हिंदी पिक्चरांतलीं अशें करून घेतालो. पूण मागीर देवान म्हाका आर्ट दिली आपल्याचीच म्हजीच ट्यून घालूंक आनी ती एक देवाचें देणें, आनी कांयच न्हू. गोवा गोंयकारांचें गोंय, माणकुलें आमचें गोंय, झाडां माडांनी भरलेलें तें गोवा आमचें गोंय, तिच्या पुतां धुवांनी आमी सांबाळूंक तें जाये. तिका करूंक दिवंक फावो ना रोगताचें तें तोये. ओजारांनी लोक येता धांवोन
खुशाल जातात गोंया ते पावोन शीतकोळी गोंया जेवतात रावोन माडाची फेणी वेतात नावोन ओजारांनी लोक येतात धांवोन खुशाल जातात गोंया ते पावोन शीतकोळी गोंया जेवतात रावोन माडाची फेणी वेतात नावोन. वा 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 वा. मायकल बाब, आयज तुजी पिराय कितली? आयज 71 years कंप्लीट केली हांवें अँड नाव आय एम ऑन 72. आदी बायलो गोवाक भियोन दीस काडी रुचीचें जेवण रांदून वाडी आता म्हयन्याक म्हणटा एक एक जाई साडी ना तोर पासपोर्ट काडून कुवेट दाडी बायलांचे राज आता बायलांचे राज बायल गोवाक मातूय रेस्पेक्ट दिना आयज बायल म्हणटा तें वाज ना तोर सुरी तूं बाज कित्याक आतां जाला बायलांचे राज बायल म्हणटा तुय बोस ना तोर काडटा तो रोज मागता तेन्ना तुका दिना ती वोस मागीर पिड्ड्यार तो घोस मेवो ना जातोच वोस जीवाक मागीर काडचे पडटा ते खंय. तेतून बाब म्हजी पिराय जावन आसा 66 म्हणजे आनी येता त्या म्हयन्याक हांव 66 कंप्लीट जातलो आनी 67 पडटलो 67. आनीक झेवियर बाब? तेतून बाब म्हजी पिराय आहा आतां 83 years कंप्लीट जावन हांव 84 पडलां तरी आसता हांव स्टेजीचेर आतां आहा. खरेंच ही जी कांतारां हांव विल्मिक्स ट्रियोची तुमची सुरवातीची कॅसेट हांवें आयकल्या आनीक जायतीं कांतारां म्हज्याय तोंडाचेर आसलीं. ताच्या उपरांतची तुमी जी पयलींच जिमिक्स ट्रियोची पयली कॅसेट काडलेली म्हाका उगडास आसा सर किस्तोद कुडेचो ताच्या उदेशी आख्याच गोंयांत ताची परगोटणी जाली आनीक त्या वेळार हांवें जायत्यो कॅसेटी विकल्यो कारण म्हाकाय तीं कांतारां खूब आवडटालीं आनी तेच आवडीन ती लोकां मेरेन हांवूय व्हरपाचो प्रयत्न करतालो. ही खुशालकाय आयज म्हाका एक वेगळे पद्दतीन मेवता कारण त्या काळा वयले ते खोडेगांव खेलगोडी आनी तांच्या बरोबर आयज हांव एक वेगळी खुशालकाय. तर मायकल बाब, सुरवातेक भुरगेपणार तूं कोणाच्या तियात्र न्हेसलो? सुरवातीक गांवान हांव न्हेसतालो आमचे फेस्ताचे तियात्र जाताले पळय तितून ब्रिटना 27 डिसेंबराचे आमचें फेस्त जाता व्हडलें पेंजे de फ्रांस. सो तितून ते कोण कोण दोन एक तियात्र जातालो पयलो मागीर ते एकाचे 2 जाले 2चे 3 जाले म्हणजे तुमी कोत्तात आमच्या वाड्यान आमी कोत्तात अशें करून ते 2-3 जाले आनी आयज पासून म्हाका दिसता ते आतां कोण आतां चालूच आसात आनी तियात्रिस्ट कोण हे भिट्टोणान कोण भुरगे ना सगळे मरोन हे पियोन काबर. पुणे मुंबय गेल्या उपरांत जेन्ना तूं शिंकतालो त्या काळार केन्ना तुका तियात्रांनी न्हेसोंक चान्स पडोंक ना? तेन्ना हांव बोर्डिंगान आसलो. आय वॉज ए बोर्डर. सो बोर्डिंगान आसले म्हणटकूच आमकां सोट्ट करून भायर सरोंक मेळनासलें न्हू थंयसर तर चान्स मेळोंकूच ना. आनी त्या उपरांत तूं कसली नोकरी करतालो? त्या उपरांत नोकरी करतालो हांव पयलो एडवोकेटा फुड्यान आसलो एडवोकेट ऑफ हायकोर्ट आनी मागीर म्हाका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकींग तितून म्हाका चान्स पडलो मागीर आनी थंयच तूं रिटायर जालो? हय 1972 सावन हांव थंयसर आहा आनी आतां मागीर आमचें ऑफीस आसलें एअर इंडिया बिल्डिंगान आनी थंयसर सावन मागीर आतां आमी न्यू बॉम्बे गेले बेलापूर म्हणटा पळय थंयसर आमचें ओन बिल्डींग आहा आनी थंयसर हांव मागीर रिटायर जालो 2006. तुज्या सांगाताक तुजो कुटुंब कसो कितें आसा? म्हज्या सांगाताक म्हजो कुटुंब म्हणजे हांव म्हजी बायल दोगां भुरगीं आमचीं आनी तीं दोगांय जाणां सेटल जालीं काजार जालीं तेंचें. सो तीं सेटल जावन आपणाच्या गोवाच्या घरा गेलीं आनी आतां तीं आहात वाकुल्ला सेंट एंटनी चर्च. पूण केन्ना तरी तुजे जे गूण आसात जे भशेन तुजे पायचे गूण तुका मेवले तशें कितें तरी तांच्या भितर तुका दिश्टी पडलें? आमचें धाकटें चेडूं पळय म्हजें आहा पळय तें मातशें हें हुशार आहा कांताराक. व्हडलें चेडूं तितलें ना पूण धाकटें ताका मातशें हें येयलां म्हजें हें आतां म्हणटा कांतार आनी तें कोयरान आसलें तें बॉम्बे. आतां कोयर सगळो सोडून म्हणजे काजार जाल्या उपरांत मागीर सगळें सोडचें पडटा न्हू
सो ताका लागून आतां तें वाकुल्लो आहा सेंट एंटनी चर्च. जेफरीन बाब, जायते फावटी आमी पळयतात आमचे पालकाचेर जो रेस्पेद आनी मान आसा तो मान आमच्या घरांनी आमकां चडसो मेवलेलो दिश्टी पडना. हांव नको म्हणजे वय तें सारकें तुजें, पूण म्हजे फॅमिलीन म्हाका दिसना तितली डिफिकल्टी आसा म्हूण. पूण तुवें समाजाचेर नदर मारली. आमच्या मदें जायते महान मनीस ह्या संवसाराक थोडे अंतरले, थोडे अजुनूय आसात. पूण जो रेस्पेद मान जो पालकान तांकां दिला ताचो तेणी तितलो उकोळ करूंक ना, तितलो ताचो सांबाळ ताणें केलेलो आमकां दिश्टी पडना. ना सारकें तुजें. आमी तियात्रीस म्हणजे आमकां जायतो रेस्पेद मान आसता, दुबाव बिरेत. केन्नाय घरांत आमकां कितें म्हणटात न्हू, जोण एकल्याच्या गांवांत जोण एकल्याक रेस्पेद आसना, भायर तुका रेस्पेद आसता. ते भाशेन तेच भाशेन आमकां गोडेक. पूण म्हजे फॅमिलीन म्हाका दिसना, म्हाका सगळीं बरी कोण ट्रीट करता, ती जाणा की एक हो नांव जोडलेलो मनीस म्हणून. सो म्हाका म्हजे हितून कांयच डिफिकल्टी ना. झेवियर बाब, हां साहेब, तुज्या कुटुंबांत तुजे गुण कोणाक आयल्यात? म्हाजे गुण आतां एक्चुली म्हाका आयलेले म्हाजो मामा बरी कांतारां करतालो आनी तो डिफरंट लँग्वेजीस करतालो आनी ते लँग्वेजीन हांव करूंक सोदी डिफरंट लँग्वेजीन म्हळ्यार आतां म्हाजें चलना जितलें आसलें मतीन. तेजो हें आतां म्हाका येयलां आनी म्हाजें आतां म्हाजें नाती आहा, नातूर आहा म्हाजें ग्रँड डॉटर, तेका येयला सांग तेजो ट्यून म्हाका फायन ट्युनींग येयलां. तें एक दीस मॉलान थिंगा आबुधाबी जाना माना कांतार करूंक लागलें एकल्याच बेश्टेंच. तेका कोण एक सरदारजी येयलो आनी पळयलो, आरे तो बरो आयकून तेणें लास्ट लोगून आयकिलें तेजें. तो एका मूंग लागलो, बरो ताव आहा, एदी व्हडली चॉकलेट काडली आनी दिली तेका. ते खुशाल जालें. जेफरीन बाब, तुमच्या वावराक आनीक एक चिमटी मारूंक सोदतालो. आमी म्हणटात न्हय की चिमटीभर मीठ आमचें जें खाण आसा ताची रूच वाडयता. तेच भाशेन आनीक एक चिमटी मारून आमच्या ह्या प्रोग्रामाची रूच वाडोवंक व्हडी खुशालकायेन तेवतन बाब. आनीक एक कांतार. गोवा 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 माणकुले आमचे, गोवा 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 रोमाऊ देंतीचे, गोवा 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 सोबीत भांगाराचे, गोवा 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 गोंयकारांचे. व्हरोंक आयले पुडोन ते ताका मेळोंक ना, ओपिनियन पोल केलो फूल तांचें दरोंक ना, गोंयच्या पुतां दुवांनी वेंगती सोडूंक ना, फूल तें बावलें पूण दोन पानां बावोंक ना. एक वोट आसल्यार तर एका गांवान गांव बरो आसतना एक वोटान आसत तर भाव भावान, एक वोटान रावन कसलें काम करूं येता वोरा. एक वोट नासल्यार तर एका घरांत एक वोट नासल्यार तर एका शारांत, एक वोटान रावन जोयती वन जावं येता गेरान. एक वोटान रावन कांतार आमी गेल्यार कांतराक सोबिताय ती येता. एक वोटान रावन संगीत वाजोयत काय बरें संगीत तें दिसता. एक वोटान कितें आमी करीत तर ते वस्तूक म्हणटा काय जायना सोर. एक वोट तूं मोडीत एकलोच तूं करीत काय जावचें ना रे उगडास दूर. आमी पळयता आसतना जायतो तुमचो वावर आसा, तर आयचे तरणे पिळगेक हाचो कितलो फायदो जावं येता? पळय तेवतन बाब, एक स्टेज म्हणजे जावन आसा एक आमी लोकांक एक एड्युकेशन दिवपाचो स्टेज ती. आमच्या वावरान आमी जायते लोकांक दिनसांत परेनी आमी तांकां शिकोवंक जाता.
आतां तूं म्हणटलो आदले तियात्रीस आनी आतांचे तियात्रीस पळय आदले तियात्रीस आनी आतांचे तियात्रीस चड अंतर ना कित्याक आदले तियात्रीस तसले आसलेले कोण वयर सोदता जाल्यार ताका पयले सकल काला उडोवंक नंबर 1 आसलेले हांव जाणा हांव जेन्ना एक चान्स घेवंक गेलो एकलो डायरेक्टर व्हडलो डायरेक्टर तो ताचें नांव सांगना तो ताका डायरेक्टराक सांगता अशें करून म्हणजे ताका घाली नाका अशें जायना तें एक भुरग्याक कसोय पूण तुवें चान्स दिवंक जाय ताचे तूं परीक्षा घे आनी ताका चान्स दी जरी तो ताणें सांगलेलें आनी ते भुरग्यान आयकलेलें आनी हांवें तजवीज करूंक नासली जाल्यार आयज हांव इतले वयर स्टेजीचेर पावचो नासलोलो रतन बाब तशेंच म्हाका दिसता आमचे कोण गोंयचे नवे कलाकार आहा न्हू ताणें ती आर्ट देवान दिलेली आर्ट केन्नाच पिड्ड्यार करूंक पावना देवान म्हाका आर्ट दिल्या देखून आयज हांव ती आर्ट उजार केल्या देखून आयज हांव इतले स्टेजीर पावलां झेफिरीन बाब तुमची जायतीं कांतारां आमकां दिश्टी पडटात यूट्यूबाचेर दिश्टी पडटात वचत थंय आयकूंक मेवता हय हय तर तुमी केन्ना तरी तियात्र बरोवन लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला हांवें तेतून बाब हांवें 3 तियात्र बरयले आनी बॉम्बे दाखयले पयलो जावन आसा तो हांगाना मागीर त्या उपरांत हांवें चिंतूंक नासलें आनी तिसरो म्हटल्यार कितें हांवें केलें हे तिनांतले मदें फकत 2च हांवें गोंया हाडले कितें हांवें केलें आनीक सूख आनी दूख म्हणजे तो हांगा ना ते म्हणूंक लागले बॉम्बेचे आदले एक्टर तुजें नांव बरें ना रे अशें हांवें म्हटलें ओके तुका जाय जाल्यार तशें सूख आनी दूख तें सूख आनी दूख करून हांव 1986 घेवन आयलो आनीक कितें हांवें केलें 2000 घेवन आयलो आनीक 2000 पयले फावटी हांवें फ्रांसीस तुवें चान्स दिलोलो कोरगांव सो तो आयज जरी तर हांव ताका चान्स दिनासलो जाल्यार आयज तो लोकांचे मदें येवचो नासलो अशें म्हाका दिसता हांव नको गोडे हांव म्हणना तुका पूण ताका रस्तो सोंपो जालो कित्याक प्रोफेशनल स्टेजीर डायरेक्ट मेवली ताका आनी म्हाका ताचीं कांतरां एकदम बरी लागलीं लोकांकूय बरी लागली लोकांक बरी लागली देखून म्हाका बरी लागली आनी म्हाका कित्याक आमकां जाय लोक खुशाल जालोलो तर हांवें ताका वेता थंय घेवन ताणें कांतार म्हटली आनी त्या उपरांत ताका रोखडीच डायरेक्टरांनी चान्स दिलो मायकल बाब संगिताचें गिन्यान आनी कांतारां गावपाचें मन तुवें मुखार हाडून लोकांक खुशाल करता आसतना तुवें कांतारां घडल्यान हय हांवें जायतीं कांतारां घडल्यां पूण सगळे सोलोज म्हणपी सोलोज कांतारां घडल्यात हांवें आनी तितूंतलें नांव जावन आसा एक हॉलिवूड कांतार घडलो हांवें आनी एक आनीक एक 2-3 अशीं कांतारां घडलेलीं आहा ती हांवें स्टेजीचेर म्हटल्या पासून बॉम्बे आनी फकत हांगासर गोंया म्हणपाक आमकां चान्स मेळोंक ना इतलेंच पूण आतां हे कार्यावळींतल्यान एक कांतार गोंयकार बावा तुम्ही जागे जावा गोंयकारा मातशें सांबाळून रावा कितें पळयता देवा कोणूय आमकां पावा देवाच्या मोगाच्या गोंयकार बावा गोंया पावल्यात जाती गोंयची कावूंक माती गोंया पोवपाचे न्हय जाला दटी कसली पण वती चिंतनाच्यो त्यो लाटी गोंयकारा चिंतून पडे खंयच्यो जाती काय बरें सोबीत गोवा आसलेले आमच्या गोंयकाराचे झाडां माडांनी ते बोललेले गोवा गोंयकाराचे पाटकार मुणकारांनी सांबाळले सोबीत गोवा आमचे आजच्या पाटकारांनी विकले रे काय बरे गोवा गोंयकाराचे हांव भुरगो दिसता वर्सां म्हाका 45 हांव दोगां चेडवांचो आतां जाला पाय बायल म्हणटा फकत आमगेर चेडो जाय म्हजे बायलेक पळय शारे तर हाय 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 बायल म्हाका मेवल्या ती एकदम बेस्ट सोदल्यार मेवपा ना रे ईस्ट एंड वेस्ट मोग आमचो सदांच आमी कोत्तांव टेस्ट आतां चेडो जाला बोगर तिका दिना रेस्ट झेफिरीन बाब तुजें कंपोजिशन खंय पावलां कितले मेरेन कांतारां बरयलीं
पळय म्हजे लागीं देवतन बाब म्हजे लागीं आनी म्हाका दिसता रिकॉर्डिंग करून आसलेली 100 तरी कांतारां आसतलीं कित्याक आतां तूं एक CD काडूंक गेलो एल्बम काडूंक गेलो तूं लाख मोडटलो पूण 5,000-10,000 भितर येवचें ना तो म्हाका रिस्क नाका सो हांवें म्हाका दिसता अबावट 15 हांवें CD काडल्या सो 15 एका CDन 12 सुमार आसता तो कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार अबावट 175-200 अशें जातलें म्हज्या हिसपान मायकल बाब आमचे जायते भुरगे पालकाचेर येतात नवीं कांतारां म्हणटात जावं दुसऱ्यांची कोणें कंपोज करून दिल्या उपरांत कांतारां म्हणटात हे कांतारां म्हणप्याक हे नवे जे पालकार येतात तांकां तुजो संदेश कितें जे पालकार आमी नवे भुरगे येवन कांतारां म्हणटा पळय ते आमी आमच्या कांतारांनी पासून झेफेरिनान एक कांतार घडलेलें आहा जायते फावटी तांकां आमी आपयले आमी आतां जाणटे जालेले आहा तुमी येवन पालक सांबाळपाचो पूण कोण येयना पालकाचेर कित्याक तांचे कामांचे त्या प्रमाणे घडयेक मातशी बी डिफिकल्टी आसता प्रॅक्टिसी तेंच्या लागीं एटेंड करपाक जायना तोहें जायतें हें करता ते पूण कोण आयज पासून बरे भुरगे आहा बॉम्बे पासून कांतार करपी पूण तांकां टायम मेळना प्रॅक्टिसी एटेंड करूंक आनी ते येवंक सोदीन आमी आपयले पासून तांकां पालकार येवत आनी हो पालक सांबाळत म्हणून कित्याक आमी आतां आयज ना जाल्यार फाल्यां पालकाचेर आसचे ना सो तुमी तो पालक सांबाळूंक जाय म्हणून आयज पासून कोण येयना हे नवे भुरगे आहा पळय ते आनी कोणाक चान्स दिता पळय तेच बाबडे कांतारां म्हणटात आनी वयतात मागीर आनी मागीर तेंची पत्तोच आसना मागीर निमाणो दुसरो खरेंच झेफरीन बाब हांव जाणा ते भाशेन तूं जायतो उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता नव्या कलाकारांक संदी दिल्यार ते जायते फावटी मनशाचोय सुमार करतात तूं कितलेंय कांतारां म्हूण तांकां तें जें कितें घोस्ताक लागता तेंच ते घेतात खरें म्हटल्यार आयच्या ह्या कार्यावळींक जे भाशेन हांवें तुमकां उलो मारलो तुमी रोखडेच तयार जाले जायते फावटी म्हज्या मुखार असले जायते प्रश्न येतात एकल्याच्या फाटल्यान कितलेच फावट लागचें पडटा आनी तें तुमी सांगून ते वेळांत वेळ काडून हे कार्यावळींतल्यान लोकां मुखार येवंक सोदिनात आनी तुमी आयच्या ह्या पिरायेर रावन पासून खरेंच तुमचो मोलादीक वेळ म्हाका दिला त्या पासत खेरीतपणी ही कार्यावळ सोंपयता मायकल बाब चड आनीक चड काळजाचे खोलायकतान प्रुडंट मिडियाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तेच भाशेन झेफरीन बाब तुकाय काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें देवतन बाब तुकाय चड देव बरें करूं आनी झेवियर बाब तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनीक आयची ही झिमिक्स ट्रिओ सांगता माणका मतें कार्यावळ हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस आमी वय साडी वाला मम्मी आमचे मुरी राज जाला रस्त्यान चलताना कोणाकूय मेवताना कोता पैसा रे तूं आयज माला पैसे दिना तर आमकां आमचें चालू ना तर वर्सा तुमी हात घाला वर्सान हात घालून पैसे दितात काडून म्हणटात चोडे गाना साला रुजले देवा आमकां एके तुरेचे कित्याक पूत रुतूक ना आगवार मुरेचे नको कुंचे उदक पिले जोरीचे ते गोंय जाल्यार देवा एके